आयसो सोम्यान केलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया दिसवो आयसो सोम्यान केलो Alleluia, Alleluia, संतोषान गावया Alleluia, उल्हासाच्या उमाळ्यान बोर गावया आमी Alleluia, 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 संतोषान गावया Alleluia, उल्हासाच्या उमाळ्यान बोर गावया आमी Alleluia. मगच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाचे काळजाची जावन येमेसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. प्रती रितीन पास्काच्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागतना तसो जिवांचे तेजू तुम हर एकल्यांक आपल्या कुरपेन आनी बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भात अर्गां ते सावन पासून मीस भेटयता फबियन जेस्सिमेन समियार कुटुंबांत शांती समाधान आनी भलायकी आसा जावच्या ते सवा खातीर मीस भेटयता प्रिसिल्ला जॉन रोजारियो मंगळूरू तांचे हृदय बसोती विशेष करून ह्या संदर्भात आमी मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडा सोडून तांचे बसोती आमी मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आज पास्काच्या दुसऱ्या आयतारा आमी देवी काकुळीचो दीस चलयता. आयची देवस्तुती जेजूची काकुळत बगून आमकां उलो दिता. जेजून आपल्या कश्टां मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडयलां. अशें देवान आमचेर काकूळ दाखोवन आमकां बक्षिलां. सोम्याच्या काकुळतेचेर पातयेवन देव स्तुतींत पुनर्जिवंत जेजून आपल्या धर्मदुतांक नवो अणभव दिवन धैर्यान भरलेले नियाळतना आमी पुनर्जिवंत क्रिस्ताक मेळोवन देवी काकूळत आपणावन जेजू थंय संतोश पावोवन ताची काकुळतेचो अणभव जोडया. मोगळ भाव भयणीनो देवी काकुळतेचें फेस्त आमी आज आचरण करता. देवाची काकुळत अपारमीत तड आनी गड नातलेली लेक आनी मीत नातलेली देवाची काकुळत. ह्या काकुळतेचो अनुभव मनशाक कुळांक निरंतर जाल्लो आसा. ह्या काकुळतेचो अनुभव आमी केल्लो आसा. अशें आसतना ते दैवी काकुळत निरंतर आमचे देवून येवून दी आनी आमकां कुरपेन बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत भगवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. दैवी काकुळतेची कृपा मागया. मोगळाचीच तुजें उतर जावन आसा दैवी काकुळत जोडून घेवचें व्हडले हातेर. ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या खातीर आमी पश्चात्तापावता सोम्या दूख धरता. काकुळत मोजी कर सोमिया 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 काकुळत मोजी कर सोमिया. पवित्र संस्कार देवी कृपेची सकत. हे संस्कारा मुखांतर दैवी काकुळत कुमसाराच्या सक्रामेता मुखान प्रतिरितीन ती वळोवन येता. दैते पोवटी हो संस्कार स्वीकार करूंक फाटीं सरिल्ल्या खातीर पश्चात्तापावता सोमिया बक्षणे मागून म्हणटा. काकुळत मोजी कर सोमिया काकुळत मोजी कर सोमिया
काकुळत मोजी कर सुमिया काकुळत मोजी कर सुमिया काकुळत मोजी कर सुमिया काकुळत मोजी कर सुमिया पेल्याच्या मोगा मुखांतर बऱ्या करण्या मुखांतर देवासोनी पेल्या सुमोग दिसपट्या जिवितांत आमी जिवच्या मुखांतर देवाच्या काकुळतीक आमी प्राप्त जाता पूण आमी रागिश्ट जाल्या गरवी जाल्या पेल्याची मनां दुखयल्यान पेल्याची नांव पाड केलां राग केला मसूर केला कुबरो केल्यात अशें साहित्यांक आमी दुखयलेले आसा सुमिया ह्या मुखांतर आमचे ताम ती काकुळत लाभोंक नासतना रावूंक कारण जाल्लें आसा पश्चाताप पावता सुमी बक्षणे मागून म्हणटा हांव काकुळत मोजी कर सुमिया 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 सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक महिमा देवा कुसगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्पुरा देवा सगींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका भाकरता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत तू बापाच्या उभ्या बसला आमचे मागणे मागून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया घडी बुरदोळे आमच्या आमच्या गरजां खातीर त्या सवां खातीर मागयो महिमेवंतो देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचेर जैत वेलें आनी आमकां तुजी भरगी करून ते आपल्या जैतांत वांटो दिलो ह्या देण्या खातीर संतोश बरी काळजान आमी तुका दिन वाजता जिखलेलें जैत आमच्या जिणेंत जावच्या आनी पातक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्या तुज्या आजनाच्या मार्गार आमकां चलून व्हर म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रतेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप बावर्त्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जालो तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सोर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलें कोणीय नातलो भुंयबाट आनी घरदार आशिल्लीं
आपणाचें पुरो विकून मेळिल्लो दुडू हाण दर मुदताच्या पांया सरशीन दवरतली आनी दर मुदत हर एकल्यांक तांचे गरजे तेकीत ते वांटून दितले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. सर्वेश्वराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेश्वरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेश्वराक वाखाणून म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आरोनाचें घराणें म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेश्वराची भक्त करतली म्हणून ताचो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. सर्वेश्वरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताचो विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेश्वराच्या उजव्या हातान जैत वेलां ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्यांत. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेश्वराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. सर्वेश्वरान म्हाका कठिणायेन चलयलो तरी ताणें म्हाका मरूंक सोडलें ना. सर्वेश्वरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सर्वेश्वरा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. सांजुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जो कोण जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो पूत. जो कोण बापयचो मोग करता तो पुताचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कांय कठीण न्हय, कित्याक देवाची भुरगीं सकट संवसार जिखल्यात. संवसाराचे जैत वेल्ली सकतच ही. आमचो भावार्थ जेजू म्हळ्यार देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. जेजू क्रिस्त उदकांतल्यान आनी रक्तांतल्यान आयला तो. उदकांतल्यान मात्र न्हय, बगर उदकांतल्यानी रक्तांतल्यानी आयलोलो तोच. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू म्हणालो, तोमासा तुवें म्हाका पळयलो देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानलेली कितली भागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. भगवो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू जिवंत जाल्ल्या त्या आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान सिसदारान दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तोवर जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी
शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोम्याक देखते सशी संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. सांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातुल्लो. आमी सम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेले किड्यांचे गुर्त हांवें देखले शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानसो ना. 8 दीस उतरले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगात आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदें गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडून म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळयनासतना सतमानता ती कितलीं भागी. जेजून केल्ली आनी सिसांनी देखली आसरी आनी जायतीं आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या असरयांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सतमानिजे. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडिजय. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, काकुळतो म्हळ्यार कितें? काकुळतो म्हळ्यार कितें? दया, बुकसाणें. काकुळती म्हळ्यार कितें? जेजूच्या काकुळतीचें पिक्चर आमी पळयता न्ही. जेजूच्या काळजांत हांव थंयसर देंवून सी किरणां आसात हांगासर आसा पितूर. काकुळत म्हळ्यार कितें? ती उतरांनी सळावत एक्सप्लेन करूंक जायना. मोग म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार कितें सांगियेत आमी? मोग म्हळ्यार न्ही. मोग म्हळ्यार कितें एक्सप्लेन करियेत? मोग जीवन गोत्त आसा न्ही. भावा भयणी मदलो मोग, इश्टा इश्टिणी मदलो मोग, घोवा बायले मदलो मोग न्ही. लवर्सा मदलो मोग, आवय बापाय मदलो मोग, भुरग्यांनी आवय तें आसचो मोग, भुरग्यांनी बापाय तें आसचो मोग आमी तो वर्णूंक जायना. ताका डेफिनेशन्स आसतात. असो असो मोग वर्णीयेत. पूण ताका सारकें वर्णन आमी जियेल्ल्यांत आमकां कळटा. काकुळती तशीच. काकुळत म्हळ्यार देवाचो अपरिमीत मोग म्हणयेत. अपरिमीत मोगाचो एक वांटो काकुळत म्हणयेत. अपरिमीत मोग, अपरिमीत दया, दया काकुळत म्हणयेत. एक फावटी ल्हान आसतना हांव भुरगो आसतना म्हज्या आन म्हणचे आमी आन म्हणचे म्हज्या आनान म्हज्या बाप्पान म्हाका एक कोळसो उदक हाड म्हळें. कळ्ळें? आनी हांवें ताका जाप दिली, तुका कितें हार मारल्या, तुका काडूंक जायना म्हणलें हांव त्या दाडा भुरगो. म्हज्या आनाक राग आयलो. कळ्ळें? ताणें म्हाका धरूंक पळयलें. हांव मेळूं ना. हांव सिदी करीच्या मैदाना खेळूंक. 7 जालीं. एप्रील म्हयनो मे म्हयनो असो वेळ तो. 7 जालीं, 7 साडे 7 वरां जाल्या उपरांत लो देंवून येयलो घरा.
हांवें चिंतलें आनासो राग निवडला तो म्हाका कांय करचो ना हांव भितर रिगतानंत कळ्ळें बागलाची इड्याक रावला भितर रिगतान धरलो म्हाका कितें म्हळें रेवडोन कितें म्हळें सांग हांव सांगिना सॉरी म्हणना म्हळें हांवें पळया तेजो भुरगो ल्हानपणार आसता तशें एक थोडे बरी गर्व आसता थंयसरच त्या दिसा मायन गाद्यान तावन बरे देंटे हाडिल्ले हाडून देंट्यागेलचे देंटे आसा बरे लांब लांब देंटे हाडून दवरल्या त्याच दिसा सांजेर आनाक तेत्त मेळ्ळे तांतू एक घाले मार म्हणून पळयले म्हाका देंटे आसले पुरो पिठो पिठो जाल्यार नुस्त्याक ना देंटे म्हज्या पाटीक मारन पिठो पिठो जाल्यार रे हांवें सॉरी म्हणून ना पळया उपरांत न्हांवंक गेलो तांब्याच्या बणांत वटलें उदक तापोवचें जालें आनी तें उदक घालतना कोले ऊन येबा कोले उलोप आनी उदक घालतना म्हजो एक सैतान बापाय घेवन मरो गी मरना मात्ती करून गाळी दिवन आलो कोणाक म्हज्या बापायक गाळी दिवन उदक घालतना उलपता न्ही गे ताजे उपरांत आंबोरी जाल्या उपरांत वसंत हांव वसंत कळ्ळें गे ताजे उपरांत बेसांव मागलें सक्कडां कडेन आना लागीं बेसांव मागूंक वतना हांवें त्या राती कळ्ळें मागूंक वतना ताजे उपरांत जेवंक बसल्या जेवंक ते दाडा आमी धरणीर जेवंक बसचें तारल्यांची गडी गेल्ली आनी किवडा आसा म्हाका कुंडल्यांचें मातयेचें कुंडलें तारल्यांची गडी गेल्ली मायन बरें करून कुंडलें आलोवन सक्कडांकी वाडलें आनाकी वाडलें वर्णी पता आनाक वर्णी हांव दिना म्हळें हांवें कळ्ळें गे मागीर कोणें बाबान कोणें वर्ण दिलें ताज्या उपरांत सक्कडांकी वाडलें आनाक मात 2 तारले म्हाका एकूच तारलो थंय म्हाका राग येयलो पळया मार केल्यात हांवें 2 तारले ताका मार घाल्ल्याक केल्ल्याक कांय ना एकूच तारलो कालंगरचें वाडयल्लें काण गेलें बसूंक जागोच ना बसतना आनाच्या सायडीन मा जागो आसलो बसूंक धरणीर हांगात बस रे म्हणलो बसलो कळ्ळें गे बसलो जेवलो हांव उलोवंक उत्तलो ना आनी कितें म्हणलो दुखता रे पुता बेजार करनाका सॉरी म्हणलो ताच्यातले तारले म्हज्यान घाले ताणें काण ताचे 2 तारले काण म्हज्या कोपाक घाले ती काकुळत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अपरिमीत मोगाची काकुळत कळ्ळें गे थोडे फावटी आमची टिचरां थोडे फावटी भुरग्यांक मारतात वा सूख जाल्ल्या वेळार आमी वचून तांचे सांगता सॉरी टिचर म्हणून ती बक्षिता ओके पूण तें बक्षाणें बापायन आवयन दिल्ल्या बक्षाणें बरी आसना कळ्ळें गे कोणीय जावं दी पूण आवय बापायची काकुळत आसा पळय तें मोग तें बक्षाणें ती अपरिमीत तुमी जाणात एका आवयक एका पुतान रांदत आसतना मीठ पळोवंक आयलो पूत इल्लें घाल्लें पुतान आनी मीठ पळयत आसतना खार जाल्या म्हणून सगळें कुंडलें आवयच्या माथ्यार तुतलें आनी एक दीस पंचायतकी जातना ती आवय म्हणटा म्हजो पूत न्ही कितें करचें म्हज्या पुतान मार केल्यार हांव खाता तिका बक्षिता ताका तो म्हजो पूत ही काकुळत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही काकुळत ती वर्णूंक जायना शब्दांनी विवरूंक जायना मनीस जाल्लो असली काकुळत दाखयता जाल्यार तो देव मनशां रचलेलो ती काकुळतीचो दातार काकुळतीचें भंडार काकुळतीचो सागर तो कितलो अपरिमीत काकुळता जायनाका आनी ह्या देवाची काकुळतीचो अनुभव केल्लो पवित्र पुस्तकांत जायते जाण आसात सैतानाचें उतर आयकून देवाचें उतर पयस केल्लीं पयलीं मनशां कोण आदाम आनी येव पळया देवाच्या क्रोधाक वळख जावन ना ती म्हाका देवाच्या काकुळतीक वळख जाली देवाच्या काकुळतीन ती जियेलीं नोयेच्या काळार नोयेक ती काकुळत मेळ्ळी न्ही गे नोयेक नोये देवाच्या काकुळतीचो अनुभव नोयेन केलो
पुर्तुगल आयलो आवरायले जायतो लोक मेलो उदकान पडून गेलो जाल्यार नोयेक ती देवाची काकूळत पळया सोदोम आनी गोमोर शहरांत उज्यासोनी गंध्या कसो पावस आयलो लोथाक ती काकूळत फावो जाली लोथाक देवाच्या काकूळतीचो अनुभव लोथान केलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया अब्राहमान देवाच्या काकूळतीचो अनुभव केल्लो आसा एकाच पुताक बली बटोवंक सांगलेल्या वेळार फाटीं फुडें पळयनासतना अब्राहम इजाकाक बली भेटोवंक गेलो पळया देवाची काकूळत वगी रावली ना ती अब्रामाचेर वळली अब्राम तुजी बली म्हाका पावली रावय इस्रायल परसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इस्रायल परचेक पळयता आमी जायते फावटी एक प्रद्वारी स्त्री बरी देवाक सणून तवळ 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 देवातान पयस केल्ल्या इस्रायल परजेक देवान कसली अपारमीत काकूळत दाखयली मैजेक विंचलें मैजे मुखांतर कस्तेतल्या त्या परजेक आपणाक सणून गेल्ल्या अन्य देवाक आराधन करतल्या त्या परजे फाटल्यान वचून त्या परजेक आपल्या मायगांवाक हाडलें राया मुखांतर नितीकर्ता मुखांतर प्रवाद्या मुखांतर तांची जतन घेतली बंब्या पुजा केली तांणी निर्जा देवाक सांडलें तरी देवान तांकां सांडूंक ना आनी ती जावन आसा देवाची अपारमीत काकूळत ह्या अपारमीत काकूळतीचो अनुभव केल्लो आनी एक फामाद राय आसा कोण तो दावीद राय माथ्यार गोबर घालून कोणी वस्तू नेसून आपणे केल्लें पातक वळखून आपणाचें पातक देवा मुखार दवरन रोडोन रुदान करून पश्चात्तापावन देवाच्या काकूळतीची भीक मागलेल्या दावीदाक ही काकूळत फावो जाली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही काकूळत नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता जाल्यार प्रद्वाराक सांपडलेली स्त्री सगळ्यांक कांठाळ्याची सगळ्यां नाकारी फातरावन जिवेशी मातचें फरमाण थंयसर आसलेलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याची काकूळतीची बिरमोतीची दिश्ट काकूळतीची दिश्ट काकूळत कशी तिचेर वळून गेली पळया हांवें तुका गुन्यांवकार करिना हांवें तुजेर अपराध मांडिना हांवें तुका फातरायना वस आनी मुखार पातक करिनाका जावं पुरो देव सोम्याची काकूळत कानान घालून स्त्रियेक जावं पुरो ती सोम्याची काकूळत सामारिताच्या त्या स्त्रियेक जावं पुरो सोम्याची काकूळत थंय जस आसल्या विधवीच्या पुताक जिवंत केल्ल्या त्या विधवी थंय जावं पुरो देवा सोम्याची काकूळत खोडकारांत थंय पिडेस्तांत थंय अनाथिकांत थंय निर्गतिकांत थंय ती देवाची काकूळत सोम्याची निरंतर वळून गेली आनी ह्या काकूळतीचो अनुभव केल्ले हर एकले संतोशान भरले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची काकूळत अजुनूय वळून आसा पण ते काकूळतीचो अनुभव करूंक आनी ती काकूळतीची कोडसाण साकोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय कशें एका दोंगराळ प्रदेशांत एक न्हंय वळटा ती दर्या पर्यंत वता आनी वता आसतना जायते किलोमिटर ती पाशार जाता आसतना भोंवतणीच्या लोकांक ती पिवंक उदक दिता बगलेच्या रुखा झाडांक बरें करून उदक फावो करता जायत्या सुकण्यांक संवजांक मनजातीक प्राणयांक पक्षींक मनशाक जीव दिता तशेंच सोम्याची काकूळत खंयसर वाडली आनी ह्या काकूळतीचो कोणें अनुभव केलो सगळीं संतुश्ट जातात पूण आमी त्या न्हंये लागीं वचूं जाय हांगासर नंदिनी न्हंय वळटा मुखार गेल्यार फाल्गुनी न्हंय वळटा ताच्या मुखार गेल्यार नेत्रावती न्हंय वळटा आनी फाटीं गेल्यार शांभवी न्हंय वळटा न्हंय आमच्या लागीं येना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कोणा लागीं वचूं जाय न्हंये लागीं वचूं जाय तूं ताने लाय तुका उदक जाय तुवें खंय वचूं जाय न्हंये लागीं वचूं जाय आनी थंयसर उदक आसा दोंगरा गेल्यार उदक मेळना आमी थोडे फावटी थान येता आमी बोकेता काकूळतीक आशेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण काकूळत दाखयतलो काकूळ दितलो एक देव आसा तो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ताचे लागीं वचूं जाय आमी ताचे लागीं वचना आमी खंय वचूंक जाय देखून जेजू म्हणटा तुमी थान येयल्ल्यान उदका सरशी येया तुमी थान येयल्ल्यान तुमी बोकेल्ल्यान तुमी म्हजे सरशी येया हांव जिवीत असो उंडो हांव सासणीक जिविताची जर वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी आमी सुमया लागीं येवंक जाय देवाचें उतर देवाचें काकूळत जोडून दितेलें हातेर
देवाचे उतर देवाची काकूळ तू जोडून दितेले हातेर ह्या उतरा सो आमी मोग करतावंगी हे उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करतावंगी ह्या उतरा फाटल्यान आमी कितले धांवताव ह्या उतरा सरसी कितले आमी येताव हे उतर वाचून सोम्याची काकूळ तो कितले आमी अनुभव करताव ते गरजेचें सोम्याचे उतर म्हाका नाका सोम्याचे उतर हांव आपडिना सोम्याचे उतर हांव वासिना तर देवाची काकूळ तुजे तरी वाळची कशी तू न्हंय लागीं वचना नाही तू बांय लागीं वचना नाही तू तळ्या लागीं वचना नाही तुजी तान बागची कशी साध्य ना म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो देखून तुवें ह्या जिविताच्या उतरा सरसी येवंक जाय तवळ काकूळ तू तुका लाभतली पवित्र सभेन संस्कार आसात म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो सात संस्कार कुरपावळचे संस्कार आनी प्रते रितीन कुमसाराचो सक्रामेंत आसा देवाच्या काकुळतीचो अनुभव करचो संस्कार कितले जाण आमी आशेताव ताका पस्ता परबांक जावं पुरो मोंती फेस्ताक जावं पुरो नतलां फेस्ताक जावं पुरो पास्कां फेस्ताक बिरगेशकरांक कुमसार आसा केल्यांत देखून हो येया सुटावे कुमसार जाया सोम्याच्या काकुळतीचो अनुभव करा म्हणटाना कितलीं जाणां येता आमी कांय थोडीं जाणां कित्याक म्हळ्यार जायत्या जाणांक ह्या संस्काराच्या कुरपेचो वा संस्काराच्या काकुळतीचो अनुभव करूं नाका आमकां काकूळ जाय म्हणटा दिता आसतना थंयसर आमी येनाव आनी काकूळ सोदून दुसरे कडेन वचूंक जायना म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो हो पवित्र सभेन दिल्लो संस्कार जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं आयच्या सुवातेंत आमी आयकल्लीं उतरां आनी जांची पातकां बक्षिना ती बक्षिनात देखून तुमी ये जय कुमसारी लागीं थंयसर तुमची पातकां तुमची दूख तुमचे सगळे उसार सांगी जाय आनी ह्या मुखान देवाची काकूळ तूं पवित्रात्म्या रुपी म्हणयार रुपी थंयसर तुमकां फावो जातली असलें कालतेपणान देवाची काकूळ तूं अनुभव करूंक साध्य आसा म्हणलें सत आयची देवस्तुती आयचे सुवार्थ आमकां दिता तिसऱ्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची काकूळ तूं जोडचें वर्तें हातेर एकामेकाचो मोग एकामेकाची सेवा सुमयान कितें केलें न्ही म्हळ्यार ब्रेस्तार दिसा एकामेकाचे पांय धुले म्हळ्यार एकामेका ती सेवा केली ताणें कितें म्हळें हांव हेरांनी म्हजी सेवा करच्याक येवंक ना हेरांची सेवा करच्याक हांव आयलां देखून तुमी कितें करी सई तो म्हणटा तुमी एकामेकाचो मोग करी सई कशें तुजो तूं मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करी सई आनी तूं देवाची काकूळ तूं वळोवन येता देखून तो हांव मुखेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें हांव ताणयलो तुमी म्हाका पियोंक दिलें हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें हांव अनाथ आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत एकामेका आदार दिल्ल्यांत एकामेकाची सेवा केल्ल्यांत म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो कितलोय कपट तूं जा कितलोय खोटो तूं जा तुजी बरीं कामां देवा मुखार येतलीं आनी देवाची काकूळ तूं निरंतर तुजेर वळटली आनी तुजें जिवीत परिवर्तन जातलें साध्य आसा देखून बऱ्यो करण्यो पेल्याचो मोग देवाचो मोग पेल्याची सेवा असले बऱ्यो करण्यो आसात पळय देवाची काकूळ तूं जोडूंक कारण जातात म्हणलें सत आमी जाणां जावंक जाय आयच्या पयल्या वचपान कितें केलें सुरयल्या क्रिस्तांवांनी आमी आयकलें तांणी गरजेवंतांक आदार दिवच्या खातीर आपणा लागीं आसलें सगळें विकून धर्मदूतां लागीं हाडून दिलें एकामेकाची गरजो तिरसोवंक एकामेकाची बूक थांबोवंक एकामेकाची तान थांबोवंक तांणी हाडून दिली आनी जायते जाण वाचाव जाले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तशेंच आयच्या सुवातेन जेजू म्हणटा सिसांक कितें दिवन अधिकार दिवन पवित्रत्व दिवन म्हणटा वसा सगळ्या संवसारार ही बरी खबर परगट करप जांची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची पातकां बक्षिनात ती बक्षसिनात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सगळ्या संवसाराक काकुळतीची गरज आसा आधुनीक काळार संवसार खोटेपणान चलोवन आसा फटींनी उबो रावल्लो आसा तुमी जाणांत ह्या दिसांनी न्ही सताक वाट नातले बरी आसा सता वाटेन गेल्ल्यांक कितें जाता तुमी जाणांत कोणा मुखांतर तांकां दमून दवरचे प्रयत्न करतात आनी असल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोरोना जावं पुरो न्ही मरगाई जावं पुरो कठीण वत धग भायर येवंक जायना भिरांकूळ खावचेंच आसलें 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आसा असले भिरांकूळ करगां आमच्या मुखार आसात देवाची काकूळत जर तर मनशा कुळाचे देवाना देवाची काकूळत जर तर ह्या संवसाराचेर येना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उज्यासो आनी गंध कसो पावस
सोदोम आनी गोमोर शहराक आयिल्ले बरी आमकां ग्रास येतलो देखून आमी कळनासतना मागोंक जाय देवाच्या काकुळतीचो आसरो सोदूंक जाय देवाच्या काकुळती फाटल्यान धांवोंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका देवाच्या काकुळतीची गरज ना देवाच्या मोगाची गरज ना हांव म्हजेच तगे जियेता म्हजे लागीं दराबस्त आसा म्हणत जाल्यार तुमी म्हणटा तूं निजायकी पिसो पिसो कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त मनशाच्या ओपारींत जेजून सांगलेलें आसा खा पिये गम्मात मार हेत्त पिशा आयच्या राती तुजो आत्मो तुजे लागसो फाटीं विसारसो आसा कोणाचें जातलें देखून देवाच्या काकुळतीक अत्रेकतलो मनीस देवाच्या उतराक अत्रेकता देवाच्या संस्काराक प्राजिताच्या संस्काराक कृपेच्या झरीक अत्रेकता तशेंच एकामेकाच्या मोगान एकामेकाच्या सेवेंत जियेता म्हजे खातीर एक कप शेळें उदक तूं दिताय जाल्यार ताचो प्रतिफळ तुका सुखोसो ना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले करणे मुखांत सोम्याची काकूळ तूं आमची करून घेवंक प्रयत्न करया तसो काकुळतीचें भंडार काकुळतीचो सगरो आमची काकूळ तूं करून दी आमकांय बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागया आमेन. बिरव्या त्रिएका देवते आसूल आमचो भावार्थ उसारिया सगळीं सांगाता ओडा ताळ्यान म्हणया एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी प्रितिमी सो दिसत्या ना दिसत्या वस्तू सो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमानता देवा सो एकलोच पूत तो सर्व काळ आदी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उसवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सई बासू ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासून आनी आमचे सोडून हे पासून सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांवकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पॉन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसलें ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदता अर्थ बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदत्ता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वासू रावता आमेन. ह्याच भावार्था लागून आमची मागणी आमच्यो गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी भेटोवन दिवया. बापा पोय सभेच्या स मुखेल्यांनी तुज्या पुता पुनर्जिवंतपणान जेजू थंय एकवटान रावोंक तुजे परजेक जिविताचे जरीशे पवयशे कर म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी तुजेर पातयेवन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणी वावर करीशे तांची मोत उजवाडाय. तशेंच मुखल्या एसावांत जानवाये बरयत मुखेल्यांक विंचून काड. आमकां तुजी कृपा लबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाचे तुजे आशिर्वादां घाल. फिरगस एक समुदाय म्हणले वळखून एकामेकाच्या गरजां पावोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. समेस्त पिडेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या पिडेंत धांवन तांकां सुटका दी. तांची जतन घेतल्यांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां वोत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. ह्या यंकरिस्ताच्या मेसा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुज्या पुता जिसूतान काकूळ तापोवन शांत समाधानान कुटुंबां जिणी जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयकी. सांजो त्या देवाक समर्पिल्ल्या फिरगतीच्या आनी पुंशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दाना सफोड हे देश्ट मापान तांकां मेळो कर. सांगातच ह्या पुणतळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन सभेतान पोंदा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोर मौनपणी सर आमची खासगी गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयां तळा समर्पिया. कठीण धगीन आमी उळवळटा भिरंकूळ वत आसा
हे संदर्भात बरो पावस दडून प्रकृती थंड करूंक उदकाचे सगळे समस्या परिहार जावचे खातीर विशेष करून मागया. आमच्या भारत सरकाराक चुनाव जावचो आसा ह्या म्हयन्यांत मुखल्या म्हयन्यांत बरे मुखेली मेसून येवन दित अनित अन्यायी खोटेपण पयसरून दी बरेपणाचे शांती समाधानाचे बरे मुखेली मेसून येवन दित म्हूण आमी मागया. आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवा जाणां खातीर मागया. तांची परिक्षा सगळ्यो यशस्वी रितीन फुडें करूंक बरें जिवीत रूत जावंच्या खातीर मागया. परगवांत आसात आमचे भाव भयणी तांचे बसोत मागया. पिडेस्त आसात आमची भाव भयणी कश्टांक नश्टां वळख जाल्लीं आसात कंती दुखींनी बरोवन रुदान करतलीं आसात तांचे खातीर आमी मागया. सोमेची काकुळत हरी एकल्यानी अनुभव करूंक आनी काकुळतीने आमी आशिर्वादाची जावंक सोमी आमकां कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा कश्ट दिल्या संवसाराक तुज्या पुताक धाडून तुवें मोगसो तशेंच काकुळतीचो सागोर केलोय. ह्या काकुळतीचो अनुभव करूंक ह्या मुखांत तूं आमकां आपोवणें दिताय तुज्या पुताच्या उतरा द्वारी तशेंच संस्कारा मुखांत्र एकामेकाच्या सेवेद्वारी बऱ्या करण्या मुखांत्र तुज्या काकुळीचो निरंतर अनुभव करूंक आमकां कृपा लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पांचंकु 133 सर्वेस परसाचे रस्ता उदारपणा दिला तो उडा गणित कमी दिला बापायेता अर्पण आमची करता स्वीकार कर निर्मोण परता देशांची मागता. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सद्बुद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक देवा आमच्या भोव मोगाळ सर्गींच्या बापा पुनर्जिवंत जेजूचें सैत संभ्रमून तुजें भुरगीं बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेनी आमची कालतीन देणी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे महिमेवंत गायी वळखूंक आमचो बाबार्थ अदीक तीर कर आनी ताच्या कडवळांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पिवूंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वागणूक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पडती करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वागकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासणाच्या जिविता सलमलली उजवाडाची बर्गी ताणी आमकां केली आनी बाबार्थ्यां उगडली दारां सर्गींची. आमा पात्यांक ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसोता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
आसू सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय मी गेल्लें भोव पवित्र घडये स्मरमता उंडो आनी वाय नासले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी हे घडये कितेंय मागता खंडीत आमी घेता सुमेची काकूळट निरंतरी ह्या पवित्र एवकरिस्ता मुखांतर जेजूच्या मांस रगता मुखांतर आमकां पोस जावं दी म्हूण आमी मागया बापा करस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान ससूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेसपरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यानी तू बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्ली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पिटर पॉल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदोर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये सांगती तिचो पती भाग्यवान जे भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जुता देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देवाच्या काकुळीचो निरंतर अनुभव करूंक देवा सादारण करपा मागून सुमयान शिकलेले मागणे सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजे राज समकायूं तुजी खुशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेता तशी आमची पातकां बोगस नेमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माया मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची करुणा कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची करुणा कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती तुझे भूप तिकडे तरी समजे कोटेपणात सर्व वाईट अंत म्हाका आनी वासत आसूं येता पण म्हाका आदार दिवन पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा जमेस तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली देवाच्या काकुळतीचो निरंतर अनुभव करूंक आपली काकुळत निरंतर आमचेर वळयतात ती आनी ह्या काकुळतीचो अनुभव करूंक उलो दितात ती हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण तुजे कसोतल्यान म्हाका बरी भलायकी मेळटली Sumokto kosoto atapsu Pisokona zaito mi menastolo Krista sumokto Kauni taun kursa purian moktani kelo Moga so samskar tane moga nam kandilo Krista समोक्तो प्रार्थुया प्रितीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमची काळजां हे घडये संतोशान उमाळतात कित्याक न्हयस तुजी तुवें आमची पातकां बगसून आमकां तुजें भुरगें केलें आनी तुजे शांतीन भरलीं पूण जेजून सरकार केल्लें व्हडांतलें व्हड भाग ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां सगळ्यां बगूंक दिलां ताका पळयत आसतना वावरतना आमी ताचेर विस्वास दवरलो ताच्या हाता पांयांच्या घायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतले घायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्यांनी पुना जिवान जाल्ल्या आमच्या सोडवंदराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता एका बाबार्थान त्या जेजूक घेतिल्ल्या मासमेस्तांक पुरविल्ल्या बाबार्थ्यां परी एका काळजाचेर एका मनाची कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस पाव तुमचे सवे असो तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया दैविक आकृतीक आमी वंदन करया दैविक आकृतीक नमन करया दैविक आकृतीक आमी अर्घां दिवया दैविक आकृती स्तुती करया जेजू तूं सोडबंदा काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते व्हरते देणे जेजू तूं सोडबंदा काकुळतीचे रूपने तुजे तावन वळता मोग बक्षणे जेजू तूं सोडबंदार काकुळतीचे रूपने देवान धाडला ते व्हरते देणे जेजू तूं सोडबंदार काकुळतीचे रूपणे तुजे तावन वळता मोग बक्षणे तुजे तावन वळता
मोग बक्षणे मोगल पुता सोमे ओंकार मळी आशीर्वाद देवामका भगवान कृष्णाचे कृपेन आणि आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो पडल्या थोड्या वर्सांतावन तुमी म्हाका वरतो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत वरत्या पासो सहकार तुमी दिला. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पाठयतां, देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा वरत्या मापासो सहकार तुमचे जावन आशेता. फाटल्या 12 वर्सांतावन हे पुंटाळांतावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंटाळांतावन तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां. त्या पासत धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या वरत्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी कुमक आदार वरत्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजूत तुमचे बसोत समे लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.